म्हापशें पालिका चल्ली नवे बिल्डिंगेत कोर्टाकडले बिल्डिंगेतल्यान चलतलें कामकाज पोन्ने बिल्डिंगेत फक्त लायब्ररी मंगळारा नवे बिल्डिंगेचे मोठ्या दबाज्यान उक्तावण गोंयांत आकांतवाद्याचे हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग इंडियन मुजाहिदीनाचो सय्यद अफाक उत्तर गोंयांत 5 दीस घेऊन गेलो पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग पुलिसांक पत्तो ना गोंयांत रिपोर्ट पालयेक ग्रामसभा नायजेरियनावेल्यान तापली नायजेरियनाची दादागिरी पडले चडार भाड्याक दवरिल्ल्या नायजेरियनाक 8 दिसां भितर धांवडावपाची लोकांची घरकारांक मुजत नावशी सांकवाळे मरीना कसिनो नाका भुरग्यांचो फुडार जातलो काबार केंद्रीय मंत्री गडकरीचेर आक्षी सभेत फोग विष्णूच्या शिक्षण माध्यम भूमिकेचेर आक्षिकार बेजार शिवोले स्कुलांत शिक्षकां चलयेचेर केल्ल्या बलात्काराची गजाल खंय फूट शाळेक बदनाम करपाच्या कारस्थान आदल्या विद्यार्थ्यांचो गट कांय गांवकारांचो आरोप चलयेची आवय मागता न्याय आणि जीएफएच्या प्रो लिगांत चर्चिल ब्रदर्सान डेम्बो स्पोर्ट्स क्लबाक मारले चर्चिलाचे प्रो लिगांत सेगीत दुसरें जैत म्हापशें पालिका नवे बिल्डिंगेत व्हरतात कोर्टा लागसार आशिल्ले बिल्डिंगेतल्यान पालिकेचें कामकाज चलतलें शिफ्टिंगाचें काम सकाळ सावन सुरू जालां मंगळारा नवे बिल्डिंगेचें उक्तावण जातलें पोन्ने बिल्डिंगेत फक्त लायब्ररी उरतली उपमुख्यमंत्री म्हापशेचो आमदार फ्रांसिसान नवे बिल्डिंगेची पळोवणी केली हांव ती तयारी जाल्या की ना ते सारकें पळयता इनॉग्रेट करचे पयलीं हांव म्हाजें मत कितें प्रकल्प तयार जावपाचो मागीर इनॉग्रेट करपाचो आय डोंट वॉन्ट टू डू इनकम्प्लीट थिंग्स मागीर ते कंप्लीट जायना सारकें फेज वायज वे शिफ्ट लायक engineering department will come first, I think. Engineering department will come first, and the taxation department will come. Then other people who are there. Administration block can come here. Administration block means administrative block is there. They can come here. आमचे म्हापशाचे नवीन इमारत म्युनिसिपालिटीचे 8 तारखे आम्ही उद्घाटन करपाचे ठरयला तेचे सांचे 3:30 आम्ही इनॉग्रेशन करपाचे म्हणजे उद्घाटन समारंभ दवरला गोंयांत आकांतवादी हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग घेतात इंडियन मुजाहिदीनाचो आकांतवादी गोंयांत ट्रेनिंगेक येतात जानेनात बंगळुरांत धरिल्लो सय्यद इस्माईल अफाक हो खांपो टेररिस्ट नोव्हेंबर 2013 5 दीस उत्तर गोंयांत रावन पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग घेवन गेलो पुलिसांक पत्तो लागलो ना प्रुडंटान ह्या ट्रेनराचोय सोद घेवपाचो यत्न केलो मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण नरेंद्र रमण म्हूण बेंगळूरचो एकलोच ट्रेनर गोंयांत येवन पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंग दिता तांचे केरी भाड्याचें घरय प्रुडंटान सोदलें मात तो मेळ्ळो ना पळयात खासा रिपोर्ट गोंयांत बाटलू हेडली यासिना सारकेले आकांतवादी पुलिसांक जाग माग लागनासतना रावन गेले आतां टेररिस्ट येवन हवाई हल्ल्या खातीर गोंयांत पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंगय घेवन वचपाक लागल्यात बेंगलोर जानेरांत धरिल्लो इंडियन मुजाहिदीनाचो सय्यद इस्माईल अफाक ही गजाल उलयला अफाकान खंय गोंयांत नोव्हेंबर 2013 5 दीस पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंग घेतिल्ली ट्रेनिंग सोंपोवन ताणें पॅराग्लायडिंगाचे सेकंड हँड ड्रोन किट घेतले इंटेलिजन्स एजन्सीच्या कोतान लश्कर ए तोयबाचे आकांतवादी खंय पॅराग्लायडिंगाची ट्रेनिंग घेतात एरियल ड्रोन आनी पॅराग्लायडिंगाचें सामानूय त्या आकांतवाद्यांनी घेतलां ह्या ट्रेनराच्या तपासांत उक्ताडार आयल्या त्यो गजाली अश्यो अफाक ताका एकट्याकच वेगळी ट्रेनिंग दिवची म्हूण मागतालो अफाकाक भटकळा पॅराग्लायडिंग जावंक शकता काय ना तें पळोवपाचें आशिल्लें अफाकाक ट्रेनिंग दिवपी बंगळूरच्या ट्रेनराचो प्रुडंटान शोध घेवपाचो यत्न केलो अफाकाक बंगळुराक धरला गोंयांत पॅराग्लायडिंग उत्तर गोंयांत केरी हरमल आनी अणजुणा जाता इत्सूक भुरग्यांक बेंगलोरच्यान गोंयांत हाडून एकलोच पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंग दिता तो थंयचो नरेंद्र रमण बेंगलोरचो गोंयांत ताची सिजनल ट्रीप आसता आयलो की तो पेडण्या केरी ह्या घरांत भाड्याक रावता ताचे बरोबर एक जाणटो दादलो आनी एक बायल मनीस ट्रेनिंग दिवंक आसतात केरी ह्या पठाराचेर तो पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंग दिता ऑक्टोबरांत टुरिस्ट सीजन सुरू जालो की तो गोंयांत येता फाटलीं 5 वर्सां जालीं हें चल्लां
अफाकाची ट्रेनिंग गोंयांत नोव्हेंबरांतच जाल्या. नरेन रमणाचें नांव सोदून अफाकाच्या ट्रेनिंगे विशीं खात्री करपाक ताका संपर्क करपाचो आमी यत्न केलो, मात तो गोंयांत ना. तो फोनय उखलिना. मात हुस्क्याची गजाल म्हणल्यार आकांतवादी करता करता हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंगय गोंयांत घेवन वचपाक लागले. भटकळा कडेन संबंद आशिल्लो हो इंडियन मुजाहिद्दीनाचो खापो आकांतवादी 2013 गोंयांत रावन मजा मारून गेलो. म्हणजे बाटलू हेडली उपरांत यासीन भटकळ हणजून रावन गेल्या उपरांतय हांगासरले सुरक्षा यंत्रणेन कांयच देख घेतिल्ली ना. तांचें इंटेलिजन्सय मात्तय सुदारलाशें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, पेडणे केरीच्यान विलास आरोलकार आनी तुळशीदास च्यारी. नावशी सांकवाळे मरीना आनी कसिनो कशेंच हाडूंक दिवचे ना. भुरग्यांचो फुडार काबार जातलो म्हूण लोक उलयतात. कसिनो आनी मरीना आड आगशी पंचायत आनी लोकांची बसक जाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचोय सभेत निशेध केलो. शिक्षण माध्यमाचेर आमदार विष्णूचे भुमिकेचेर आगशीचे कांय लोक बेजार आसात. भुरग्यांनी खंयचे भाशेंत शिकचें ताचें स्वातंत्र्य खंय पालकांक दिवचें. सरकारान हुकुमशाही करपाची गरज ना. जेन्ना हे कझिनोज आनी मरिनाज हांगासर येवचे जाले जायत, which will not be allowed not only by these Agasai people, not only by Naushi, Kakra, even Sankwal. It will be n number of them. आमकां दोर्या पोवपाक चोड मेवचो ना. Gambling, prostitution and all other evil will be there. भुरगे पूण आख्खे गोंयचे भुरगे and coming generations to come will be destroyed. Mr. Nitin Gadkari about installing marinas in Zuari River. Gadkari's statement has been completely irresponsible. तो गोंयकार न्ही, ताका गोंयची कांयच खबर ना. जुवारी रिवरान एक बार्ज हा, एक बार्ज कितलेशेच पोल्यूशन करता. Every barge is creating pollution in Zuari River. Why nobody is talking about pollution in Zuari River by barges? आणि ही मिडियम, ही इंग्लिश मिडियम, ही फकत ग्रेस्तांचीच जावची न्हय, आस्तिकांचीच जावची न्हय. इट शुड नॉट बी द प्रिविलेज ओनली ऑफ द रिच अँड कॉर्पोरेट. पूण आमकां दूख भोगता आमचो गांवचो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाचो आमदार ह्या सगळे चळवळीचेर विरोध आसलो. जावं ते असेंब्लींत, जावं ते भायर उक्त्या मोडार मिडिया लागीं उलयतना. हे इंग्लीश इस्कॉलां चडशीं आमची चलता ती आमची क्रिश्चन कम्युनिटी अशें म्हणटात, डायसेसन सोसायटी. म्हाका दिसता सरकाराक आतां एकूच करपाक जाय, जी आमची इस्कॉलां आसात ती तांकां हिंदू करपाची आसात, देखूनच तांची ही चोरवण आसा आसतली. घेऊ एक विराम.